प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेल्या स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळ्ळेल्या सर्वांकय प्रितीनं आशीर्वाद करतात. उत्सव म्हणतात. उत्सव म्हळ्यार उत्साह. उत्साह आमची कशी मनान कशी येता देव प्रेरणा दिता. ते उत्सवांत विशेष अतिविशिष्ट उत्सव ताच्या भशेन व्हड खंयचो उत्सव ना. तो कसलो विष्णू यागू. आमी ताका ब्रह्मरथोत्सव म्हणटात. यथार्थ ताका नांव येता म्हळ्यार विष्णू यागू. विष्णू यागोत्सवे म्हणूच संकल्प आसूचे. आमी रथोत्सव यथार्थ यज्ञ. ते यज्ञा संबंध जावन पुरा प्रधान यज्ञ म्हणजे शब्दाक अर्थ येता. यज्ञ म्हळ्यार देवता उद्देशेन द्रव्य त्याग नाम म्हणूनय विशेष जावन एवं भविता यज्ञ विततो ब्रह्मणो मुखे. यज्ञ सांगल्यार मस्त खंयची देवाल सेवा करता की भजन जाल्यार एक यज्ञूच, प्रदक्षिण जाल्यार एक यज्ञूच. जाल्यार हांगा विष्णू यागू म्हळ्यार हे सर्व ಒಟ್ಟು मेळ्ळाने. प्रधान कंतु देवता उद्देशेन द्रव्य त्याग. देवालय उद्देशान द्रव्य देवाक समर्पण करचे. तसं नाही व्हड यज्ञ यो देवालो. देवता उद्देशन द्रव्य त्यागू भजन जाता. तशीच देवाल उत्सव जाता. सर्वे जाता. तातूंत विशेष ते ब्रह्मरथू देवाक ते कालचे दिसा जाला. तातूंत हे ब्रह्मरथोत्सवांत आमगेले पेंटेन तूं एक विशेष आमगेल्या समाजाचें आमी सांगचें. मंगळूरांत तूं म्हळ्यार विशेष फुडा कडेन ब्रह्मरथोत्सव जाता जाल्यार सर्वे प्रख्यात खंयच्यो कोडयाळ तेरू. पुरा कडेन पुराक आमच्या देवळांत आसा जाल्यार एक कोडयाळ तेरू म्हळ्यार इतलो वैभव. इतिहास उतलेची वैभव आमच्या कारण कशी आमी आज उतली जनपद मेळ्ळे धरता ती म्हणून सांगीन आमी एक विसरून वतले आसा. इतिहास उतले रथोत्सवांत प्रख्यात केलें कोणें आमगेल्या स्वाम्यांनी. थोडे रथोत्सव जाता हांगा जाल्यार इतल्यो ना. एक 40 वर्ष फुडें हांगा रथोत्सव जावंक जाल्यार बँगा वचून कोडकी ट्रस्टीज आसता ती तांकां भय्य एक रथोत्सव करता जाल्यार कॅनरा बँकाच्या व सिंडिकेट बँका वचचे पळयलेले मनीस ती आसा ती हांगा वचचे आडावो दवरचे पर्सनल कोडकी ट्रस्टी आनी दुड्ड वाडचे रथोत्सवचे आसूचे. तसले एक अवस्था ह्या देवस्थानाक आशिल्ली जाल्यार देव छंद कसले उणे पडना तिने सर्व विशयांत विचला आसतालो. स्वाम्यान प्रति वर्ष इत्या हांगाचे रथोत्सवाक खंयच जावन तिने एक सौभाग्य हंगस ते कसन सौभाग्य सांगला म्हणून का सामको उडगासनी ना. वर्देन स्वामी जावन मठाधीश जावन सुकृतेन स्वाम्यान शिष्य स्वीकार केलो मात्र ಒಟ್ಟು आसूचे 2 वर्ष वर्देन स्वामी आनी सुकृतेन स्वामी. 12 शिष्य स्वीकार जाला 14 मुक्त जालात. 1912 1914 स्वामी मुक्त जाला ती जाल्यार हांगा रथोत्सव आयल्यात. तशी सुकृतेन स्वामी आनी आमगेल स्वामी 1948
स्वाम्याने येयला स्वामी असून आम्ही असून हे रदोळसो खंयची म्हळ्यार रे उचले प्रख्यात स्वाम्यांनी तुय आमगेल स्वाम्यांनी विशेष वैभव कारण कितें ह्यो संस्थानाचो एक दोळो तांतू कांय संशय ना तें चुकोवच्या कोणाचें न्ही जमनाय तशी स्वाम्यान विशेष प्रतिवर्षी येवन देवा तुगे वैभव वाडून दी रे देवा कसल्या वैभव ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ಬೇರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣೆ ತೆಗೋಣಾಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಕ್ ಸೋಣು ಕಂಚೆ ದೇವಾಕ ಯಸನೆ ತೋಚಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಕಮಣನೆ ದೇವ ಸಂಚಿತೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಿ ನಾರಾಯಣಾಕ್ आगेला म्हणजे वैभव कोणाक नाखय लोकांत अत्युत्तम वस्तू खंयची खंयची आसा की ते सर्वे देवाले आसा आतां दुड्डू गाडा आमी कोणाक दुड्डू संपत्तू सांगतात कोणाले सुचे तागेली इद्या साक्षात लक्ष्मी सांगचे आसता वेळ ह्यो वेंकटपती वेंकटरमणाक वार्टी गे वल्यार दुड्डू ना खंय बा तागेला कल्याण सुवाक पळय न्हय तावळे गोविंदराजाल गेलो खंय कुबेर आली म्हाका इति गोरगा म्हाका रीण जावं का दुड्डू म्हगेल वार्टिकेक जायत दिता जाल्यार तूं काणी केमची दुड्डू आसता ते सगळे मेजूचे म्हाका तशें जावं गा जायत कुबेरान गोविंदराजान दुड्डू कांडिल खंय बा रीण कितलीची भंगार देवाले भंगार दिल खंय देवाल वार्डीक म्हळ्यार तितून होड घडत खंय बा पुरा ते तागेले होरान वता खंय चैत्रांत चैत्र शुद्ध त्रयोदशी ती कितें म्हणटा त्रयोदशी की चतुर्दशी दोनींतलो एक आसा देवाल होरान वता खंय होराणाकची नारायणपूर वत खंय कितकी कोटी जन खंय देवाले लागीं 33 कोटी आसा हांगा पुरा गेल्लीं खंय हांकां व्हरल्यार जालें ना न्हय बसूं का योच देव पळया दुर्वासो 10,000 जन शिष्यांक घेवन येता कृष्ण वेंकटरमण 10,000 जन शिष्यांक घेवन येता खंय ताका पोट्टा भूक लागता खंय पा आख्खे एक शिकोव्या पांडवांक म्हूण दुर्योधनान सांगून पेटयता मनावरा देवान उद्धार करता म्हळ्यार कशी करता वत खंय येता पुरा जालें तावली ताका संध्या वंदर एक टायम जालें जेवण आयला यो हो आतां चुकोवन जाना संध्या म्हळ्यार कसं न्हय सकाळीं दनपारां सोडच्यो वेळ सकाळ रात्री न्ही सकाळीं सोडच्यो वेळ सकाळ सांज वेळा म्हळ्यार दिनमान सोणू रात्री ते अशी 3 सोडच्यो वेळेर संध्या पळयात थंय आमकां शिकयता आमगेन प्रथम कर्तव्य कसा न्हय म्हळ्यार तुगेल धर्माक संबंद पावले न्हय म्हूण ब्राह्मणांक संध्या वंदन तें आमगेल मालगड आसी न्ही कसनेची करचे फुडें फस्ट बेड कॉफी न्ही पिवची आमी शुरवे करता न्ही तें संध्या वंदन कोर तें तीर्थ घेवन देवस्थाना येवन देवान तीर्थ घेतले नंतर पुरा केमची त्या आमगेल पोट्टांत शुरवे तीर्थ सुका त्या खातीर आमी जेवणा बेश्टे फुडें चित्राहूत दिवचें आतां चित्राहूत इगोत ना आमकां दिसता पुंजी दिवस मात्र करचें जाल्यार तशी तांतूय जाल्यार आमी पळया शुरवे अमृतोपस्पन्नसे स्वाहा शुरवेक उद्दा दवरचें तीर्थ दवरचें मागीर जेवण जें आमचें
मागीर अमृता पिधानमसे स्वाहा तातूंत सर्वे आमगे रपका भितर तोवेय दुर्वासूय जाल्यार रीत केलें संध्यावंदन म्हण जमकोल संध्यावंदन जाल्लें हांकां सिक्कव्या अक्षय पात तवे येयला तो कदा हांगेन फळार जाल्या नंतर अक्षय कसलो की सूर्यान अनुग्रह केलो खंय युधिष्ठिराक आनी तूं कितलें रांदप करून बेश्टी कोण तांणी जाण अनुग्रह करतात इतलें जेवण जाल्लें की मागीर तांकां तुले वाड्यात कितलो लोक अक्षय पात्रांत हांगेन जाल्यार मागीर एक पर्यंत वाहन जाल्यार मागीर मेळना तातूं दुर्वासत्ता बापा सच्च ना हांगा कांय ना संध्यावंदन जें आनेमचें कसरेय ना दुर्वास म्हळ्यार कोण दत्तात्रेयान एक तो साक्षात रुद्रांश संबोध कोण हाका आपोवचें देवा आपोवचें कृष्णा म्हण पयलीं द्रुपदीन येयलो खंय कृष्ण दी कृष्णा यो कृष्ण द्रौपदीन यथार्थ नाम कृष्णा एकाकार होड एक साकार सकार अंध्यार येयलो खंय कृष्ण इतके म्हाका पयलो म्हाका अशी अशी दुर्वास येयला अशें जाल्या हय गो द्रौपदी म्हाका काय बोटा भूक लागल्या सांगीन खंय कांय भिव नाका तूं गेलें तें खंय अक्षय पात्र आसा तूं त्याच्या पुरो पळयन खंय एक बाजये पळय खेळ खंय पा कृष्णा पोट भरना खंय ते कृष्णा पोट भरचें आनीक सगळेची दुर्वास आदी तागेले शिश्य वर्गां पोट भरना खंय तो परमात्मुत उतल 33 कोटी देवांक जेवोम का म्हूण सांगून गोविंद राजाल रीण घेता ताका कळ्ळां हांवें रीण जायवे ताका खंडीत नाका ते गोविंद राजा उद्धार कोरका ताका ना जाल्यार ताणेच एक बाजये पाले 33 कोटी देवांक ही पोट भरयता ये वरान जाता खंय वाडगे वता खंय आकाश रायाले पुरा वाडतच खंय गणपतीक लयले खंय पुरा कडेन आसील खाली करतच खंय रांदप पळयात तत्व रुक्मिणीन आयकिल खंय ती गेल वार्डीक वार्डीक करचें कोण आमी देवाक आमी कोण तांगेल अविनाभाव संबंद देवा आनीक रुक्मिणीक कोणाकच जिखोवन जायना आमकां उद्धार कोरका इत्या तीच देवाल वक्षस्थलार आसूचे देवान गाण ते रुक्मिणी खंय दवरल्या तागेले वक्षस्थलार वार्डीक न्ही उद्धारो विश्वत कल्याण विश्वाक कल्याण कोरकाम गेली ती गेल वार्डीक ती काय ना ते जेवणा खाणाक पुरा खाली करतस चमकल घे रुक्मिणी येयली आयकीन घे रुक्मिणी हो हांगा ती तवळ शिंगार जातस के पा तिणी ती केलें पद्मावती एक तुळशी दळ दिली खंय हें व्हर न्हू ते गणपती दी हाम दिलें म्हूण सांग जायत मंगत खंय तागेल सखी ओर न्हू गणपती दित खंय पद्मावती पद्मावतीन दिलें न्हू गणपती दित खंय तुका ते खंय आवसून दिलें न्हू पोट भरल्या 3 पोट भरूक एक तुळशी दळान जालें खंय मागीर देवान हांकां 33 कोटी देवांक इत्या मुखारी मिगेल दुड्ड मेजूज कोण आसता कोणेय आसूं ना तें भाग्य कुबेरा दिम का म्हण देवान केलें ना यो कुबेर दुड्ड मेजून मेजून ताका पुरो जालें खंय तो आसा नीरकंठ खंय पा थंय खंय तिरुपतीन आज जाल्यार कोणेय वचा ती परकामणी म्हणटा थंय खंय तिरुपतीन कुबेराल प्रतिनिधी कुबेर आसता थंय आमेशी मेजूचे कालाक तशी असेल तो देव त्या देवाक आमी कसन दिव न्हू कित्याक साक्षात लक्ष्मी आमी कसन दिन तृप्ती करयात कसने ना उद्दा दी परफेक्ट पुरा वस्तूय आसूची तागेली उद्दा काडा लोकांक तूं खंयचेय उद्दा काडा 3 दिसां पयस चड जाल्यार वायट जाता
गंगा ती गंग खंय तुकून परफेक्ट उदक आज जाल्यार साल्फरस च्या पुरो इथे सांगच्या पुरो इथे ती गंगेंत खंय तागेल पाया म्हणा देखून खंच खंचे आसनच की पुरा तागेलेच पळया हें जाल्लें कसन समुद्र मदनान करेन हांकाय दो टुकोर मना वरा अत्यंत फललाभी कोण की देवूच अमृत मात्र तांकां मेळ्ळें ना खंयची की नाक नतीन वस्तू तें पुरा देवान दिलें व्हरलें न्ही यथार्थ सिने लक्ष्मी ती तागेली आसली दैवाची प्रत्यक्ष जपची आनीक कौस्तुभ यथार्थ चांग चांग वस्तू तागे हाता आस व्हरलें पुरा तांकां दिलें ना केलें नाळेच योच करता अशी खंयचे खंयचे अमूल्य वस्तू आस की ताका मागीर ताका वैभव आमी देवाल अनुग्रहा खातीर करची देवाक खंयचे आमी दिवंक म्हणना वैभव ताका आमी आमकां पळोवन आमी पुनीत करचें तशी देवाल वैभव जामकां इत्या देवाल वैभव करता तशी आमकां उद्धार जाता पेंटे उजवाड जाता समाजा उद्धार जाता देवाक आतां लालकी कसल्याक निंग पुजा पुरो ती भांगराक लालकी वय आमगेले एकल्यार निमगीन आतां तें मस्त वर्ष फुडें स्वामी आमी हें भांगरा पाल्ले की हें सगळें करचें रब्बोम का स्वामी आतां न्हय 2010 हें पुरा रब्बोमचें आमी हाजे बदलाक स्कूल सुरू कोर का तें सुरू कोर का हॉस्पिटल सुरू कोर का वय रे तूं सांगचें करेक्ट ना म्हूण आमी सांगनात करेक्ट तुगेल बायलेक तूं त्या जागो न्ही घेता नाजाल्यार तूं बायले भंगार घेता त्याक कप्पड घेता त्याक आडंबर तें जामकां न्हू स्वामी खंय निमगेन आमी वच्चे न्ही हें घेवन वत्त तूं कोणेय वर्णा ती कसनेज लोकांत मंचे बारदु मडदी बारदु कंचु कन्नडी बारदु संजितार्थ कर्म आमी खंयचे कर्म केल्ले की ते मात्र घेवन वचचें तुगेली त्याजाई देवाक आमी भर जामकां खंयचेय न्ही तूं खंयचें घेवन वचचें ना तें मनावर देवाल आमी देवळान देवाक कित्याक आमगेल तुगेल बायलेक असेल की आडंबर जामकां नाजाल्यार आनी कशें की जामकां आमी देवाक आमी करचें आमकां बरेपणाक आनी देव केन्नाय देवाक सेवा करची आमी देवाक समर्पण करचें देव आमी एक दिल्यार 4 दीत आमकां अनंत कोर दिवेत तो आमगेल करान आमकां दिमचें आज आमचें दोनी हातान दिमचें आज आमचें आमी मुश्टिकाणीक समर्पण करचें की देवा आमी चुकी केल्या अपराध केला मिगेच्यान सर्वेशम कोरका म्हाका तुका दिमचें आज आमचें हे हातान कितलें जाता की एक मुश्टी इतलेंच ताज्या चड मिगेच्यान दिमचें जायना तूं क्षमापण करूं म्हाका अनंत कोण अनुग्रह कोरका रे ते खातीर मुश्टिकाणी करचें आमी आनी खंयचेंय न्हय तशी देवाक विशेष वैभव तातूंय ते कोरकाम आनी तूं एक ब्रह्मरथोत्सव विशेष स्वाम्यान प्रार्थना करचें आशिल्लें ते खातीर देवा तुगेलो वैभव वाडोवन घे रे देवान मस्त वैभव वाडोवन घेतलो प्रतिवर्ष म्हूण वैभव वाडोवन घेतलो ताजे निमित्त आमी लेखता ती आनी नेक्स्ट ब्रह्मरथोत्सव केदनाय ब्रह्मरथोत्सव जाल्यार ताका बाई त्याग उत्सव आगजन ना ती असो सांगील तत्व देवाल एक विशेष ब्रह्मरथोत्सव वैभवान 5 दिवस पर्यंत जाला देवान अनुग्रह कोरका मस्त देवान सेवा काडून घेतस आमी देवाल मागूच काय जाल्यार देवा तूं आमगेल्या घरान सेवा काडून घे रे आतां हे वेळेर हे ब्रह्मरथोत्सव मस्त जाण काम करता ती देवान काम करचें न्हय देवान सेवा करची सांगच्या पुरो ती पुरा जाण कोणें सांगून तीन करता ती कोण करोमचें आमगेल्या घरान
आमगेल घरान कोरोमचे बर आहे वाईट नाही बर कोरोमचे कोण आहे देवान आमगेल भित्तेर बेसून कोरोमचे प्रेरक आहा देवा नाम आमगेल भित्तेर बेसून ताण कोरोमचे देवान प्रेरणा दिवनु देवान शक्ती दिवन इत्या आमी लेक्किलारी जायना आमगेल मंदान चांग सद्दुदेश देवा तुगेल सेवा कोरका म्हूण चांग मंदान आमी कद्दान करताय की तमिळ मात्र आमगे जमचे निस्वार्थ म्हणून सांगता ती कोणा सिक्कोम का तें कोरका हें कोरका म्हण आसून करताय की ताका खंडीत देवाल अनुग्रह आसूं ना आमी चांग मंदान कोरका चांग मंदान केल्यार देव आमगेल घरान चांग करून घेता तशी हे वेळेर मस्त जाणां मस्त प्रकाराचेर देवाल सेवा करतात केल्या अशीच आतां सांगीन आमगेल समाजाकरान देवान होडीक सेवा काडून घेतल्या इत्या कोणाकच आतां तमिळ सांगीन सर्वे समाजाच्यान प्रितीन खंय अयोध्यांत कशी अशी जी हांगा दुखून चमकले न्ही रथोत्सवा वेळेरीच पळया देवान विशेष सेवा अशी दिसना इतरे ताणी येता ती आमी कोणाली मेळची ना वचना इथी मागीर उपाय ना तिले वेळेर कांय करूं जायना जायत रे आमकां ते दुसपूर हांगा सब ताका दिवल आमच्या गा म्हणून श्रावणान जमचे ते कोरोना निमित्त चेंज केलें ना केन्नाय जायना श्रावण आमी भायर वचनात तशी चमकले वेळेर इल्ले वेळेर सांगीन 108 किलो रुपयानीक 108 पवन बंगार दिताय रे आतां इत्याक बंगरा हाका द्वाराक खंय कोणाली सांगनी इत्या तूं सांगीन न्हय दिताय बोले मायकांत आतां आसना सोशियल मिडिया कोणाली वचचें न्ही जाल्यार देवाचेर प्रितीन आमगेल्या समाजा बल म्हळ्यार हें शक्ती म्हळ्यार हें आमगेली मालगड ज्वेलरी कोणाली वचून मागणी देवस्थान करचें ना बेडी तेरन नोडयने बेडुवे वच्चाकय ना आमी देवाल मात्र मागचे आमगेल्या समाजाचे देवान दिल्या प्रत्येक आमची म्हूण सांगिल्ल्या म्हणकेची ओड आसच्या बरो सान आसच्या बरो 15 किलो दिलेलो रुपये आसा 20 किलो दिलेलो आसा 18 किलो दिलेलो आसा 100 रुपये देवाक आनी केलेली आसा 10 रुपये दिलेले आसा जाल्यार आमी तातूंत भाग घेवंका देवान ताका दिलेली शक्ती हे प्रकार देवान मस्त ओटू करून प्रत्येक आमची म्हूण सांगिल्ल्या म्हणकीच प्रत्येक घरचे म्हूण सांगिल्ल्या म्हणकीच ओटू करून कोणेय ना हांगाच्या सूचना आंडिल्लेली वचून 177 kg आनीक 100 120 की 25 पवन बंगार दी न्ही ताणी नाका सांगीन आतां तशी सर्वे ओटू करून आतांय स्वामी एक आंडिता ती आंडिल्ली आमगेली इत्या मला ते वेळेर कळ्ळी तांकां नाका आमी अयोध्याक गेली फायवच्या वता ती आय रात्री 8 वरांनी समगेली इत्या देवाक एक रजत द्वार जामकां म्हण आतां बंगरा द्वार करता की आमी सांगिना रुपया बंगार मारचे आमी त्या देवा आनी के वैभव जमचे आमी तुमगेले हट करना ती आमी हट करना ती म्हगेन तुमगेली तुम्ही सुरवे रुपये मारा मागीर बंगार ते स्वामी आमी आंगेल दिन घेता ती जाल्यार आमी आनी एक सांगीन कांय भिवका नाका गर्भगृहात न्ही भायर आसतना द्वार ताका जामकां मारा ती आमकां देवा पावम का मात्र आमकां कसलेची हट न्ही ना म्हगेन तांकां डायरेक्ट सांगीन कोण की ताजे सेक्रेटरी आसा की ताका काम पळोवंक घेता कोण की ते तांकां पावयलें तांकां कितू खूश भारी खोशयेन तातूंत तो काम पळोवंक आमचें आसा तो कर्नाटकाचो ताका आमगेल्या समाजा पुरा करतस पा दाखोवंक येयना ताणें सुरवेक ताका जाल्यार पुरा दोरके कोण म्हूण गोतस VHPचो लिडर तो जॉयंट सेक्रेटरी ताका पुरा गोतस दोरके ताणें सांगिल्लें आनी तूं सांगिनाय हांव मस्त दोरक्याल घरान जेवला मस्त दोरक्याल पयर जेयस बघा
आमकां गोत्ताशिल्लें ताक्क खुशी ते निजाम ताणें तागेलें निमित्त म्हूण सांगता आनी शंबर ट्राय आसा सेक्रेटरी ताजो ताका आमगेल्या समाजा विशयी गोत्त आसा तुमी सारस्वत नव्हे खंय तुमी बुरांग दुखून येयले न्ही खंय जाल्लें तो हरिद्वाराक आमगेले जन्म मेळ्ळा तो शुरवे ताका आमी सांगिन ताका काय जालें न्ही कितले आमगेले स्वाम्याल प्रख्यात तोच चंपट रायत तो VHP काम करचे थंय आशिल्लो हरिद्वारांत ताणें आमी सांगिन थंय पुराय जाणांक सांगिन या हरिपूर मार्ग आमी सांगिन गीता कुटीरायद्र वो तो गंगा के किनारे आमी सांगिन वेदव्यास आश्रम तो गंगा किनाऱ्यार येवचें न्हय खंय आम चमकला मस्त वर्ष फुडें खंय आमकां कोणें म्हणल्यार न्ही चरतावत आश्रम आसूचे उणें गंगा तटारी आसूचे आश्रम उणें हरिद्वारांत पळया तुमी आतांच चाबरो ते रामकृष्ण आश्रम सगळं ते गंगा इथे जाता म्हूण ते कॅनाल केले गंगाची न्हय म्हूण सांगना आमी गंगा कॅनाल केले तातूंत दुखून वचचें आमगेले स्वाम्यान तितलेच ताका गो तूं ओ ते मेळ म्हूण ताका आनी काही संतोश ओ आम चमकला मागीर तांणी पुरा रुपये कशी ताचे फुडेंच व्हेलो आमकां दर्शनाक शुरवेक एक डेट फिक्स केलें ना मागीर तांकां ते दिवस अर्जंट टायमच्या जायना ताका विंगड खंय वचचें आसा आमी वयलें आमकां कोत्ता आमकां एक डावट हे आमकां ते निधी कलशा कडेन व्हरतले मनाक गेलो आमकां खंय ना आमी एक भांगरा कॉयन एक धरलें आनी एक 100 रुपया कॉयन धरलें शीच ना जाल्यार तिपा देवाल ते बेंगल घातलेची देवा पावोवचें संस्थानातर्फेन म्हळ्यार स्वाम्यान न्हय सगळे समाजा संबोध स्वामी गणाले समाजाचे सर्वांगेले तर्फेन ते काम ताका ते कोणाकची दोन केन काम करचें ना राबोवन काम करनी इथे आम्हाला एक जैन पद 10 मिनट रबीला काम जमचे का दाना ते वयर वचा स्वामी भायर मेलेलो वयर वचा चली राबय काम ते वेळेर सांगता तो स्वामी कोणाले हातांत भांगार रुपये आसा जाल्यार काडा आमी मात्र धरले रे आमी कळलें आमी घालचे आनी जनपद आमकां ती करचे म्हूण कळली पुरा जाणांनी तांगेलो मुद्दो आमकां दिसता एक 8-10 जाणांपणी तांगेलो मुद्दो कळयलो आसा नवरत्ना मुद्दी पुरा इतिहास हे सौभाग्य केन्नाय मेळना 2000 वर्सांचें आमचें देवस्थान तें तशें तांगे निर्माण एक लोखंड काडना ती फातर मात्र सिमेंट काडटा ती लोखंड त्या लोखंड काळार नश्ट जाता पुरा जाणांनी काडली केलो माळेचेर लोखंड आसा तें पुरा काडलें पुरा जाणांनी तंतू देवाक समर्पण केलें इतिहास हे भाग्य कोणाक मेळ्ळें हांवें ना जाल्लें हेर दीस 9 तारीख पुरा रुपयेस देवाल पया म्हणा दवरलें खंय न्हय ताणी सोडना ती सेक्युरिटीन सोडना IB येयला ती खंय दुखून येयल्या तुमी खंय वचचें किती वचचें 1000 क्वेश्चन तागेले रुपये खंय दुखून हाडल्या तुमी कशी हाडल्या तुमी ते पेपराचे पुराय येयला थंय अयोध्या आज आमकां संतोशान एक विशय सांगुयात पुरा नेगेटिव्ह वसीन सवता जाय न्ही माध्यम ते पुरात पेपर आमी वाचित आसली हरिद्वारा वचीने काशी वचीने कल्पी वचीने इंग्लिश पेपर इंक्लूडिंग इंग्लिश पेपर दैनिक जागरण आदि हिंदी पेपर पुरात राम मंदिर खंयचे काशी विश्वनाथ धाम मथुरा धाम हेच खबर फुडें कशी अशी न्हय आज ते पेपर जाम का जाले जनाल मनस्थिती कशी जाली म्हणून बदलावण जाली म्हणून मनावरा सावता जाय न्ही केद्राय पेपर काला मद्रे विशय आसा आमकां ते वेळेर कळ्ळें न्हय वेळ जाता आमकां ते वेळेर कळ्ळें न्हय
कितकी वर्ष दुखून ते मदन मोहन माळव्यानं ते पेपरार वाचिन मी अफिडेविट केल्या कोर्टान. मदन मोहन माळव्यान 1940 फुडें ते देवळाक एक देवळ तोचला आसतालो. मागीर ताणें एक ट्रस्ट केलें. त्या ट्रस्टा नांवार हे देवस्थाना जाग पुरा बदलावण केलें. आजी त्या ट्रस्टा अंडर कितकी वर्ष दुखून देवस्थाना जागो आसा. कितली 10 एकर जागो. तंतू तिस्सा पशी चड नायत्यान घर आस खंय तर नायत्या घरान जाल्यार टॅक्स मध्ये जा आमगेल मधुरा धामादू. आमकां अभिमाना विशय इतिहा आमी खंय परदेशी न्हय आमी स्वदेशी. आमगेल देव तो खंयचे पॉलिटिक्स सांगीन न्हय आमी सत्य सांगीन न्हय आमी हिंदू ब्राह्मण तांतूय मना वरा. संतोषा विशयी सांगता ना संतोष सांगपाचीच. पुरा जाले ते रुपये पुरा देवाल पया म्हणत बंगार जाल्यारी आनी रुपया करचे रीती केले मस्त जाणां नीती केले फिगलेरी आमगेल मठाचे एम्बलम आनी ताजेर हे कितल ग्राम शंगू शंगू मला कोण लक्ष्मी ते पुरा समेत दिले देवाक. थंय खुशी जाणतानी सेक्युरिटी होना ती तेंका सारकी आमगेल आमकडे वाटे वेल्यान बोर आमगेल कारान दवरून दे ते बोर देवा मुखार दवर. तशी देवा मुखार दवरचे तशी भाग्य दिले. आनी संतोष ते काशी कितल आमी कितल की पण काशी चमकेला विश्वनाथ कशी जाल्ल्या आजी पुढे आमी अन्नपूर्णाचे आमी वच्चे आमी करचे दरके आनी ते काशी विश्वनाथ काशीचो यथार्थ देव मला बिंदू माधव. यथार्थ बिंदू माधव खंय आसा तो आसूचे काशी मठेत. औरंगजेबान मधुराक काशी प्रयाग मात्र नाही मारलाय ना आणि एक मारलाय ना स काशी विश्वनाथ मात्र नाही बिंदू माधवान जवळ काशी का जलल 5 विषय समी काशी विश्वनाथ बिंदू माधव अन्नपूर्णा तुंडी गणपद कालभैरव स्नान कोरका मणिकर्णिका घाटांत होड घाट अर्ध हे करचे स्मशान. आमी काशी गेल्यार मनान केदनाय आमगेल मनान तूं हें जाना खंय इथं अनवालपण आशा उच्चले कुणा खंय काशी म्हळ्यार महाश्मशान महाश्मशान म्हणून संकल्प काशीचो. तसन स्मशान ते मणिकर्णिका एक घाटांत गंगा अय्या आमी स्नान करका जाल्यार न्हय बिंदू माधव आसा तो बिंदू माधव जाल्यार मारलोलो औरंगजेबान धवळ मारला मुर्ती काडूं जाय न्ही मुर्ती काडली ताच्या फुडें काडली न्ही आमगेल मठान गेलेली. मागीर माधवेन स्वाम्यान प्रतिश्ठापन केलेली ती उत्सवादेव मुळकी आलो. तशी बिंदू माधव आसा बिंदू माधवನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ म्हणून पुरंदरदासान पद हे आसा. तसल ते क्षेत्र अन्नपूर्ण असेल कशी असेल ते अन्नपूर्णा कितकी आणि के देवस्थान तुकून गल्ले गल्ले तुला वचू का आज पाय दावला अन्नपूर्ण त्या मी गला ट्रस्ट तांणी दिनी ते आज कितल केल्या आता सांगिल्लें तुकून आमी सांगिना विषय नाही आमकां संत इतिहा आनी केस न्हय मधुराय जावं आमकां आतां म्हणटा आमगे इतिहास कृष्णाल जन्मस्थळ हे युगांत लागींच कलियुगांत लागींच देव म्हळ्यार कृष्ण खंय पा ते खातीर आमी जन्माष्टमी जाल्यार जन्म हे लागीं तेन्ना रामनवमी आमी उपवास करना ती व्यास जयंती उपवास करना ती लागींचे म्हळ्यार कृष्णा फुडें वेदव्यास लागींच देव म्हळ्यार तो खंय येयलोलो कलियुगांत. ते खातीर आमी जन्माष्टमीक व्रत करचें म्हणून धर्मशास्त्र आमगे माधवांक आशिल्लें नंतर आमी जेवण करचें न्हय आस पुरा जन्माष्टमी जानू रात्री आमी जेवण करतली करुणा माधवान करुणा दिनांते पारणं तिथ्यंते पारणं दिनांते पारणं न्हय तिथी एक अंत्यकालार अष्टमी गदाనికి सोरता ते वेळेर आमी उपवास बेसून करचें. तेच्या नंतर महानिवेद करचें देवाक जाल्यार ते दिवस मात्र देवाक
इतिहा देवान जन्म आयलोलो वरलेल्या दिसा देवाक पक्वनी करना ते दिसाक पक्वनी करतात देवान जन्म आयलोलो तसं एक क्षेत्र ते असो आम्ही मस्तुल्ले राबोवी आम्ही राबो जायना येता बंदा ताण गाल दिलेली वेळेरी असो तशी आजी पुरा तीर्थ क्षेत्र जाम हांगा तेरा आयले न्ही देवान मिस्त वैभवान केले न्ही मुखार गेले मुखावेले वर्षाक विशेष देवालय वैभवानिके वृद्धी करून दिमका ताज्यान विशेष बरेपण समाजाक पेंटेक अनुग्रह करून दिमका खंयचेय रुपार चूक जालेले आसलेले देवान क्षमापण करून प्रितीन केलेली सेवा देवान स्वीकार करून जनपदान कसन देवाल मागिल्या की हांगा जाव्यात परगांवान जाव्यात कसन मागिल्या की ते सर्वे इश्टार्थ देवान सिद्धी करून बरेपण करून दिमका म्हणून देवाली पुन्हा व्यासरूपती नरसिंहाली तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशाली प्रार्थना करून रबेतात दूरकरि वेङ्कटेश पङ्कजनाभ सर्वोत्तम शेष शङ्खचक्रधर देव देवेश सङ्कर्षण वेङ्कटाचलवास सङ्कटदूरकरि वेङ्कटेश पङ्कजनाभ सर्वोत्तम शेष शङ्खचक्रधर देव देवेश सङ्कर्षण वेङ्कटाचलवास वाटद कै वेङ्कटेशा वैकुण्ठपति परेशा वाटद कै वेङ्कटेशा वैकुण्ठपति परेशा वाटद कै वेङ्कटेशा चौवाईशी लक्ष जन्म जावलो नवद्वाराचे शरीर घेऊन चौवाईशी लक्ष जन्म जावलो नवद्वाराचे शरीर घेऊन भुवनात भक्ती करूक देऊन भुवनात भक्ती करूक येऊन तव शरण आईले चरण दासक वाटद कै वेङ्कटेशा वैकुण्ठपति परेशा वाटद कै वेङ्कटेशा पूर्ववासना सवितरि सर्वै षड्वैरिङ्क दूर करि पूर्ववासना अस्सवितरि सर्वै षड्वैरिङ्क दूर करि वरदहस्त तु दवरि मत्तेरि वरदहस्त तु वरदहस्त तु दवरि मत्तेरि करुणाकर श्रीनिवास श्रीहरि श्रीहरि करुणाकर श्रीनिवास श्रीहरि श्रीहरि वाटद कै वेङ्कटेशा वैकुण्ठपति परेशा वाटद कै वेङ्कटेशा वैकुण्ठपति परेशा सङ्कटदूरकरि वेङ्कटेश पङ्कजनाभ
सर्वोत्तम शीश शङ्खचक्रधर देव देवेश सङ्कर्षण वेङ्कटाचलवास सङ्कटदूरकरि वेङ्कटेश पङ्कजनाभ सर्वोत्तम शीश शङ्खचक्रधर देव देवेश सङ्कर्षण वेङ्कटाचलवास सङ्कर्षण वेङ्कटाचलवास सङ्कर्षण वेङ्कटाचलवास ಚಂದದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೃತ್ಮಂದಿರದಿ ನಿಲ್ಲುವನು ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ಬಿಂದು ಮಾಧವನ ಆ ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ಬಿಂದು ಮಾಧವನ ಎಂದೆಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಲೀ ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ ಮಂದಮತಿಯು ನಾನು ಸಕಲ ಕುಂದುಗಳ ಹೊಂದಿಹೆನು ಕಂದನು ನಿನ್ನವನು ಮಾಯ ಬಂಧನದೊಳು ಇಹೆನು ಮಂದಮತಿಯು ನಾನು ಸಕಲ ಕುಂದುಗಳ ಹೊಂದಿಹೆನು ಕಂದನು ನಿನ್ನವನು ಮಾಯ ಬಂಧನದೊಳು ಇಹೆನು ಸಂದೇಹ ಎನಗಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದನು ಆ ಸಂದೇಹ ಎನಗಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದನು ಭವಬಂಧವನು ಬಿಡಿಸುವನು ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ ಇಂದುವದನ ಕುಂದರದನ ಸುಂದರ ರವಿಂದನಯನ ಇಂದುವದನ ಕುಂದರದನ ಸುಂದರ ರವಿಂದನಯನ ಆ ಇಂದುವದನ ಕುಂದರದನ ಸುಂದರ ರವಿಂದನಯನ ಗಂಧ ಚಂದನ ಲೇಪಿತ ಮಂದರೋದರನು ಗಂಧ ಚಂದನ ಲೇಪಿತ ಮಂದರೋದರನು ವಸುಂಧರೆಯಲಿ ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದವ ಆ
ಹಿಂದೆಯನ್ನ ಕೈ ಪಿಡಿದ ಬಂಧುವೆ ಮುನಿ ವಂದ್ಯನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಂಬದಿ ಹೊರ ಬಂದವನು ಹಿಂದೆಯನ್ನ ಕೈ ಪಿಡಿದ ಬಂಧುವೆ ಮುನಿ ವಂದ್ಯನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಂಬದಿ ಹೊರ ಬಂದವನು ವೃಂದಾರಕ ವೃಂದ ವಂದಿತ ಶ್ರೀಹರಿಯು ವೃಂದಾರಕ ವೃಂದ ವಂದಿತ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಎಂದೆಂದು ಎನ್ನವೆನ್ನ ಹಿಂದಿಹನು ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ವಂದಿತನ ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ 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 ಮಂಗಲಾಪುರವಾಸ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಲಾಪುರವಾಸ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಲ ಕರಿತು ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಲ ಕರಿತು ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗಂಗಾ ಜನಕ ಶ್ರೀರಂಗ ಕೃಪಾಂಗ ಮಂಗಳ ರೂಪ ತುದಿ ಸತ್ಸಂಗ ಗಂಗಾ ಜನಕ ಶ್ರೀರಂಗ ಕೃಪಾಂಗ ಮಂಗಳ ರೂಪ ತುದಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮಂಗಲಾಪುರವಾಸ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀಶ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವ ದೇವೇಶ ಶ್ರೀಶ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವ ದೇವೇಶ ನಾಶ ಕರಿ ಸರ್ವದೋಷ ಹೇ ಜಗದೀಶ ನಾಶ ಕರಿ ಸರ್ವದೋಷ ಹೇ ಜಗದೀಶ ಗಂಗಾ ಜನಕ ಶ್ರೀರಂಗ ಕೃಪಾಂಗ ಮಂಗಳ ರೂಪ ತುದಿ ಸತ್ಸಂಗ ಗಂಗಾ ಜನಕ ಶ್ರೀರಂಗ ಕೃಪಾಂಗ ಮಂಗಳ ರೂಪ ತುದಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮಂಗಲಾಪುರವಾಸ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ वासुकी शयन शुभ गुणवासा वासुकी शयन शुभ गुणवासा दास जन सहवास धीरे सर्वेशा 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 गंगा जनक श्रीरंग कृपांग मंगल रूप तुदी सत्संग गंगा जनक श्रीरंग कृपांग मंगल रूप तुदी सत्संग मंगलापुरवासा